Everyone, welcome to Videsh classes. So under the heading numerical ability, so this is the fifth type questions that we are going to solve in this video, HCF and LCM type questions. First question, find the HCF of 12 and 18. So HCF means highest common factor and LCM means least common multiples or other words lowest common multiple. So आता आम्ही फर्स्ट HCF फाइंड करतले ह्या दोन नंबरांचे. सो आता फर्स्ट आमकां जर HCF और LCM फाइंड आउट करूंक जाय जाल्यार आमकां फॅक्टर्स करपाक जाय. सो फॅक्टर्स आता जेन्ना हे एक स्टेप्स याद दवरात जेन्ना नंबर्स एंड्स विथ 2 4 6 8 और 0 सो स्टार्ट करा डिवाइड करपाक बाय 2 आणि जे एंडिंग नंबर तुजो एंडिंग नंबर जो आसा तो इधर 1 3 5 7 9 ऑड नंबर आसा जाल्यार स्टार्ट करा विथ 3 आणि सपोज जर तुमकां दिसता की 0 आणि 5 एंडिंग नंबर आसा जाल्यार तो सदांच स्टार्ट करा टू डिवाइड बाय 5. ओके, फॅक्टर्सान डिवाइड करपाक हे असो पॅटर्न याद दवरात. सो आता हांगासर एंडिंग नंबर 2 आसा राइट. सो 2 स्टार्ट करा 2 च्या टेबलान 12 हो येता. 2 कितले येता 2 6 जा 12. सो 6 अगेन 2 च्या टेबलान येता. ओके, सो हो जो नंबर आसा पळय तो इवन नंबर. सो 2 स्टार्ट परत करा 2 3 जा 6. आता 3 येयलो 3 हो ऑड नंबर. सो स्टार्ट विथ 3 3 1 जा. सो आता हांगासर जो फॅक्टर्स आसतलो ऑफ 12 चे हे नंबर बघा 2 इंटू 2 इंटू 3. नेक्स्ट आम्ही 18 काढतले. सो 18 फॅक्टर 8 असा स्टार्ट विथ 2 2 9 जा 18. आता 9 इवन स्टार्ट विथ 3 3 3 जा 9 3 1 जा. सो 2 इंटू 3 इंटू 3. ओके, आता रूल एक याद दवरात HCF चा रूल आणि LCM चा एक रूल असा. सो HCF फाइंड करतले जाल्यार आम्ही लोएस्ट पावर घेतले. हेतून तुमका डायरेक्ट आन्सर मेळटले. लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन फॅक्टर. ओके, कॉमन फॅक्टराचो लोएस्ट पावर घेतले आणि LCM जर सांगले जाल्यार हायेस्ट पावर घेतले ऑफ ऑल फॅक्टर्स. हेतून सगळ्या फॅक्टर्सचे हायेस्ट पावर घेतले आणि HCF फक्त लोएस्ट पावर घेतले ते सुद्धा कॉमन फॅक्टराचे. सो आता पावर म्हटल्यार कितें आता 2 कितले आसा हांगासर 2 राइट. सो 2 जे आसा हो 2 बरयलो आणि 2 कितले आसा 2 आसा राइट. सो ही त्याची पावर झाली 2 जी आसा ती इंटू 3. आता हांगासर 2 एकूच आसा पावर 1 जेंच्याकडे काय ना पळय तांकां 1 आणि हांगासर 3 कितलो आसा 2. सो ही त्यांची पावर झाली. आता आमकां HCF सांगला. HCF कितें सांगला लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन फॅक्टर. सो लोएस्ट पावर आता कॉमन फॅक्टर म्हटल्यार पळय हितून 2 आसा हितून 3 आसा राइट. सपोज जर एक्स्ट्रा नंबर असलो आणि कॉमन नसलो जाल्यार तो घेवप ना. फक्त दोना भितून ते कितें आसूंक जाय अवेलेबल आसपाक जाय. सो हांगासर पयाच 18 आणि 12 एंड 18 चो कॉमन फॅक्टर जो आसा पयाच हितून आमकां HCF म्हणजे कितें लोएस्ट पावर घेवंक सांगला. 2 ची लोएस्ट पावर खंयची हांगा पावर 2 आसा हांगा पावर 1 आसा. सो लोअर पावर खंयची ही 2 1 जा आणि 3 ची लोएस्ट पावर ही व्हडली पावर जाता. सो 2 आन्सर 2 3 सो 2 3 जा 6. सो युअर करेक्ट ऑप्शन इज बी. नेक्स्ट आमकां फाइंड करूंक सांगला LCM ऑफ 4 आणि 6. सो LCM हांवें रूल सांगला हायेस्ट पावर येतली. सो 4 फॅक्टर 2 2 जा 4 2 1 जा आणि 6 2 3 जा 3 1 जा. सो LCM 4 कितलो फॅक्टर्स येयलो 2 इंटू 2 आणि 6 2 इंटू 3. हांगासर 2 कितले आसा 2 जा आणि हांगासर 2 एकदा आसा 3 एकदा आसा. आता लोएस्ट कॉमन मल्टिपल म्हटल्यार हांवें तुमकां कितें सांगलें कितें घेवपाक हायेस्ट पावर खंयची आसा ही 2 च्या भितून हायेस्ट. हांगा कॉमन लागना. हांगा 2 ची हायेस्ट पावर 2 स्क्वेअर आणि 3 हांगा ना पण हांगा आसा पण तोय घेवपाक जाय. HCFान सपोज जर हांगासर इंटू 5 आसलो जाल्यार तो आमी हांगा घेवचे नासले कळ्ळें कित्याक थंयसर कॉमन जाय पडटा. LCMान आमकां कितें कॉमनाची गरज ना. सगळेच घेवपाक जाय हितून सगळे घेतले फक्त कॉमन जे आसा तेजी हायेस्ट पावर घेवपाक जाय. ओके, सो हायेस्ट पावर घेतली पळय. आता हांगासर 2 स्क्वेअर कितलो 4. 2 स्क्वेअर हेजो मिनिंग तुमकां खबर आसतलो 2 इंटू 2 म्हणजे डबल मल्टिप्लाय येतलो 4 येयलो आणि 3 1. सो 4 3 जा कितलो येयलो 12. So C is your correct option. Next LCM of 7 and 9. So 7 factors. So obviously 7 च्या टेबलान येतलो. So 7 येयलो राइट. 9 3 3 जा 9 3 1 जा. So 9 3 इंटू 3. सो हेची पावर कितली येयली 3 2. सो आता हांगासर पळयात LCMान सगळेच नंबर येतले. आता कॉमन आसा हितून ना. ओके, सो हितून सगळोच नंबर येतलो. LCM जो आसा तो 7 आणि ही जी पावर 3 स्क्वेअर म्हटल्यार 9. सो 9 7 जा कितलो येयलो 63 येयलो. सो A is the correct option. नाव सी जेन्ना 3 नंबर्स दितले तेन्ना सो फर्स्ट फॅक्टर्स काढाच 18 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा. नेक्स्ट 24 2 12 2 6 2 3 3 1 आणि 30 2 15 3 न्हय जाता 3 5 जा 5 1 जा. सो हे फॅक्टर्स बरोवन काढाच 18 2 इंटू 3 इंटू 3 मागीर 24 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 आणि 30 2 इंटू 3 इंटू 5. सो आता त्यांची पावर फॉर्मान बरेच 2 हेची पावर 1 हेची 3 ची पावर 2 मागीर 24 ची पावर 3 आणि हो एक 3 ची 1 पावर 30 2 इंटू 3 इंटू 5. सो 1 1
सो जर HCF फायंड करतले जाल्यार आमकां लोवस्ट कॉमन फॅक्टर घेवपाक जाय. सो कॉमन 2 आसा, 2 चो लोवस्ट पावर कितलो 2 1 आनी 3 चो लोवस्ट पावर 3 1. ओके, सो आतां हांगासर 2 raised to 1 2 3 raised to 3 2 3 जो कितलो येयलो 6. सो C इज युअर करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 5 आमकां HCF फायंड करपाक जाय ऑफ 45 एंड 60. सो 45 चो पयली फॅक्टर्स 5 9 जा 3 3 जा 3 1 जा. ओके, सो 45 जा 5 into 3 into 3 and 60 चो फॅक्टर 5 12 जा 3 4 जा 2 2 जा 2 1 जा 5 into 3 into 2 into 2. सो HCF तुम्ही अशा विनंतीने काढू शकता. कॉमन 5 आणि कॉमन आणि कोण कॉमन आसा दोघा भितून ना. सो 5 3 जा 15. सो C इज युअर करेक्ट. नंबर 6 फाइंड द HCF ऑफ 144 216 and 360. सो फॅक्टर्स काढास 144 द लास्ट 4 हा म्हटल्यार स्टार्ट विथ 2 2 और गॅस 2 डिजिट्स 2 7 जा 14 2 2 जा 4 परत 2 हा म्हटल्यार 2 स्टार्ट करूंक शकता. 2 3 जा 6 1 उरलो 12 जालो 2 6 जा 12 2 1 जा 2 8 जा मागीर 2 9 3 3 3 1 जा नेक्स्ट 2 16 2 1 जा हांगासर 0 येतलो 2 8 जा 16 2 5 जा 10 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 7 जा 14 27 आसा म्हटल्यार 3 च्या टेबलान 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा. ओके, मागीर 360 फॅक्टर्स काडपाक जाय आमकां. 360 2 18 हो 0 उरलो 2 9 जा 3 3 जा 3 10 जा 2 5 जा 5 1 जा. ओके, सो हांगासर हांवें फॅक्टर्स बरोवन काडले 360 144 आनी 216चे. सो हांगासर पळयात 2 कितले टायम्स आसा 2 टायम्स. सो पावर 2 जाली. 3 कितले टायम्स आसा 2 टायम्स 5 1 टायम्स. 2 कितले टायम्स आसा 4 टायम्स. 3 कितले टायम्स आसा 2 टायम्स. 2 3 टायम्स 3 3 टायम्स राइट ऑफ हे 3 चो. सो HCF रूल कितें स्टेट करता लोवस्ट पावर ऑफ कॉमन फॅक्टर्स. सो लोवस्ट पावर जो आसा तो खंयचो पळयात हांगासर 2 4 आनी 3. लोवस्ट पावर जी आसा ह्या 2 खंयची 2. सो 2 स्क्वेअर 3 लोवस्ट पावर खंयची आसा 2 खंयची. सो लोवस्ट पावर आमकां घेवपाक जाय. आतां 5 आसा आनी कॉमन खंय ना. ओके, सो आतां हांच्या भितून 2 स्क्वेअर 4 3 स्क्वेअर 9. सो 9 4 जा 30. Question number 7 find the LCM of 24 36 and 54. So first factors kadas 24 2 12 जा 2 6 2 3 and 3 3 1 जा. So हांगासर बरोवन काडस फॅक्टर्स 2 into 2 into 2 into 3 36 चो 2 into 2 into 3 into 3 and 54 चो 2 into 3 into 3 into 3. ओके, आता पावर्स काडात तेजे 2 3 into 3 1 2 2 जा आसा 3 2 जा आसा 2 into 3 3 जा आसा. आता आमकां सांगला लोवस्ट कॉमन मल्टिपल्स राइट. सो लोवस्ट कॉमन मल्टिपल्स काडटले जाल्यार रूल कितें स्टेट करता हायस्ट पावर घेवपाक. आता 3 नंबरांची हायस्ट पावर घेतले पण आमकां हांगासर कॉमन फॅक्टर लागना ऑल फॅक्टराची हायस्ट पावर घेतले. सो 2तलो हायस्ट पावर कितलो 2 क्यूब आनी 3तली हायस्ट पावर 3 क्यूब. सो 2 क्यूब 2 into 2 into 2 कितलो येयलो 8 3 into 3 into 3 3 3 9 3 जा 27. सो 27 into 8 मल्टिप्लाय करून पळयात 116. सो क्वेश्चन नंबर 8 जो आसा तो डिफरंट आसा. सो सी द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1800 and their HCF is 15. फाइंड द LCM. ओके, सो जेन्ना तुमकां प्रोडक्ट दितले ओके त्या टायमार तुमकां एक फॉर्म्युला आसा तो अप्लाय करपाक जाय. सो फॉर्म्युला जो आसा तो नोट डावन करून दवरात. HCF into LCM equal to प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर. ओके, सो जेन्ना प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दितले पळय तेन्ना. सो टू प्रोडक्ट म्हटल्यार मल्टिप्लाय टू नंबर्स आमी कन्सिडर करतले A आणि B. सो हांगा तुमी HCF आणि LCM फाइंड करतले. ओके, सो आता कितें क्वेश्चनान दिला पळय तेजे वायज आमकां हो फॉर्म्युला पुट करून सॉल्व करपाक जाय. सो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1800. सो आमकां हे प्रोडक्ट दिला कितलो 1800 एंड देयर HCF इज. सो HCF 15 दिला आणि आमकां LCM फाइंड करपाक जाय. सो LCM हांगा प्लेस करात 1800 आणि हो 15 तो हांगा येतलो. ओके, जर तुमी कॅन्सलेशन केलें हांगासर जाल्यार 15 12 जाता नाजाल्यार तुमी नॉर्मली 3 च्या टेबलांनी सुद्दां केल्यार चलता. सो 15 12 जा. सो आन्सर तुमचो जो आसा तो कितलो येतलो 120. नेक्स्ट LCM ऑफ टू नंबर इज 420. सो LCM जो आसा दोन नंबराचो कितलो 420 एंड देयर HCF इज 14. इफ वन नंबर इज 70 फाइंड द अदर. सो फॉर्म्युला पळयात HCF into LCM आणि प्रोडक्ट. ओके, सो LCM ऑफ टू नंबर्स सो कितलो दिला 420 HCF भी दिला 14 आणि इफ वन नंबर इज 70 सो तुमकां हांवें फॉर्म्युला सांगलेलो A into B एक नंबर आणि हो दुसरो नंबर. सो 420 into 14 सो एक नंबर आहा तो कितलो 70 आमकां दुसरो नंबर फाइंड करपाक जाय. सो 420 into 14 आणि हो नंबर डिवाइड करायचो. सो 0 0 कॅन्सल 7 6 चा 42 राइट. सो 14 into 6 करायचं. सो 14 into 6 कितलो येतलो तो मल्टिप्लाय करायचं. सो D इज युअर करेक्ट ऑप्शन.
टेस्ट लिंक जी आसा ती डिस्क्रिप्शनान अवेलेबल आसा. क्लिक ऑन मोर ऑप्शन आणि जी डिस्क्रिप्शनान टेस्ट लिंक आसतली ती अटेम्प्ट करात. थँक्यू.